तर मोगाळ बाबांनो आम्ही दोन रिती करतले. पहिली रीत जावन आसा आशीर्वाद ह्या कॉपेलाचेर. इट इज जस्ट रेनोवेशन, देर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज. आमी कांय म्हणूंक ना, आसा ताचेर इल्लें रेनोवेशन घेवन ताका लागून सिंपल रायट. देर इज नो आतां नवें कॉपेल बांदतना बिशप बी येता, सो तें कांय आसचें ना, बट स्मॉल रिडींग प्रेयर्स आनी मागीर आशीर्वाद. पूण आफ्टर that we will have blessing of the candles. That will begin the rite of the day. म्हणजे आमी हांगासून सुरवात करून पुरसांव घेतले आनी मागीर कॉपेलान वयतकूच मुयमा म्हणटले हांव. सो सेकंड इज अ प्रॉपर द रायट स्टार्ट्स देर विथ द ब्लेसिंग ऑफ द कॅन्डल. तर केरी भाशेन आमी देवाक दिनवासुया, कित्याक देवानूच आंकवार मारयेक हांगासर हे स्वातेर धाडली. आनी तुमी जाणा कांदेलेऱ्या सायबिणीक आमी ही स्वात जावन आसा एक भोव ओसुरांची स्वात. जायत्यो मिलाग्रो हांगासर जातात आनीक लोकांचो भावार्थ गोड जाता हांगासर हे स्वातेर. आनीक देवानूच हांव म्हणटलो आसलो भितोरीन आमच्या भावाच्या मोतीन घातले ह्या कॉपेलाचो हो वावर हातान घेवंक. वडी पयलें इल्लेशें ताचे मोतीन करपाचें आसलें, कित्याक वयल्यान हें पोंवतालें, पूण उपरांत आमी जाणा वावर वाडत गेलो आनी वाडतूय गेलो तसोच पयशांचोय खर्चूय वाडत गेलो. पूण दुबावना सायबीण ताचे बराबर आसली आनी हाका लागून हो वावर रेनोवेशन वावर बरे भाशेन जालो म्हूण आमी देवाक दिनवासता. तर देवान ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर भोव करून सर्गीस ताचे आवय बापूय भाव आनी दुसरी मोरम तांकांय बी सासणाचे सूख फाव करूंक ताची प्रसत मागुया. आनी आमचेरूय बी सायबिणीचे आशिर्वाद आमी मागता. देवाची तोर आमी आयकतले. भाग्यवंत पावलो कोरिस्तानान बरयलोले पयली चिठी वेगळे वाचो. खरेंच आमी देवाचे सौकादी, तुमी देवाचे शेत आनी देवाची इमारत. देवान म्हाका दिलोलें देणे वापरून एका बऱ्या घर बांदप्या भाशेन हांवें बुन्याद घाली आनी आतां ते बुन्यादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें. ही गेल्या ती बुन्याद म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनी बुन्याद कोणाच्यान घालूंक जायना. सवेस्पराचे उतरी. तर आमी जाणा देवानूच हें वावर सुरू केल्लो आनी देवानूच हो वावर सोंपयला सायबिणीचे कांदेल्या सायबिणी उद्देशी. तर देवाची आसने आनी भोव करून सायबिणीची मसूत आनी सायबिणीची विनवणी आमच्या जिवितान आमी अनुभवया. थोडीशी मागणी आमी बाबाक उबारतले. आमचो जबाब जावन दी. बापा सासणेच्या सासनाक तुका वाकाणणी. सगळी म्हणया. तुझ्या कामात आमी आदारी जावंक तुवें आमकां जानवाय आनी बोल दिली देखून तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं तुजी पवित्र स्वभाव घडपाचेर बांदूक तुजी खुशी जाली देखून बापा सासनाक तुका वाकाणणी. तुझ्या पुताच्या आत्म्या वरवीं आमकां आत्मीक घर कशें बांदून आमचे सोबेन तुजो निवास करूंक तुका बरें दिसलें देखून बापा सासनाक तुका वाकाणणी. तुझ्या आशिर्वादान आमी सुरू करता तो वावर तुजी राखणी भागी शेवटाक पावूंक आमचो भरवंसो तूं धीर गोट करताय देखून बापा सासनाक तुका वाकाणणी. पवित्र जेरुसलेम जावंक आमकां फावो जावचे खातीर तासून मारून जिवे फातर करताय देखून बाबा तुका वाकाणटा हे बरो पासत. तशेंच बरो देखणार आमचो भाव भितोरीन आनी ताची फॅमिली पासत जो ताणें हातान घेतलो वावर त्यानूच ताचे हातांतल्यान सुफोड केलाय. ताची फॅमिलीचेर आशिर्वाद घाल आनी मेल्ल्यांक सासणेचें सूख जिवे आसल्यांक बरी भलायकी आमी मागता. सभाव बापा सासणेच्या सासनाक तुका वाकाण.
आनी सगळीं आमच्या मागण्या बरोबर आमचे बापा म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तळ्ळें पडूं नाका, पूण वाडांतली आमकां. मारिया माये बूक करून कंदिल्ल्या सायबिणी आमचे पासो विनोती कर, आनी सगळीं आमच्या गोरजांक आमच्या मागण्यांक तूं कान दी. सगळीं म्हणया नमान बरें कृपण बरले सर्वेस्पोट चितां आसा वस्तिरामध्ये आनी सुद्धा पुढचीसू बेगीन ते मेरे देवाची माय आम्हा पप्प्यांक विनोती कर, थंय आमच्या मनाची प्रार्थना. बापा आशीर्वाद घाल या तुझ्या कॉपेलाचेर जो असो वार आमी केला न्ही, सगळें आमचेर तुज्या आशिर्वादान आमची काळजां अदिकूच तुका लागीं येवंक. तुजी सायबीण, तुजी आवय, तुज्या पुताची आवय कांदलेल्या सायबीणची विनवणेन आमकां आमच्या गोरजांक आकांताक आनी आमच्या मागण्यांक कान दी. आनी ह्या कॉपेलाचेर आमी आशिर्वाद घालतना सायबिणीची भोवती अदिकूच वाडून चडूं, आनी ती जावन आसा आमकां वाट तुजे शिवंक. कांदलेल्या सायबीण म्हणजे उजवाड, काळोखान जिवी जियेतल्यांक आमी उजवाडाची मनशां, तूं आमकां उजवाडाची वाट दाखय. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सिम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव बाप पुत्र पवित्र आत्मा तुमचेर आनी ह्या कपलाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमी गायन करतना वाव वाव जिव्या उदकाक. वाव वाव जिव्या उदकाक, देव देव पवित्र आत्म्या. वाव वाव जिव्या उदकाक, देव देव पवित्र आत्म्या. ओसो फुला फुलासा उदकाचे डोळे चिरी Wow, wow, Shivya, Deo, Deo, Holy. पळयात तुमी आमचो बडी कुशीन पदवेन येतलो आनी आपल्या चाकराच्या दोळ्यांक उजवाड दितलो. हालेलुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. मोगळ बाबंडो, 40 दिसां आदीं सुमिया जेजूच्या जल्माची दोबाची परब आमी संतोशान समोरमली. आयज आमी मारयेन आनी जुजेन जेजूक देव मंदिरान भेटलेलो त्या दिसाचो उगडास करता. अशें करून समृद्धीचो कायदो पाळटा म्हूण भायल्यान दिसलें जाल्यारूय खरेपणी आपले पुरचेक भेट दिवंक तो आयलो. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान उतार पिरायेच्या सुमयाव आनी अन्ना देव मंदिरांत आयली, ताका वळखलो आनी ताका संतोशान पुरगटलो. आमी तेच परी पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय जालोली देवाच्या घरांत जेजू क्रिस्ता मुखार मेळूंक सोरुया. थंय उंडो मोडटना तो आपल्या वैभवान पुरगट परी येसोर आमी ताका वळखता. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, तूं सोर उजवाडाची जोर आनी ओरूम आयच्या दिसा तुवें धर्मवंत सिबावांक वर्सांक उजवाडायतो उजवाड तुवें करून दिलोय. तुजे पुर्तेची मागणी स्विकार करून ह्यो वात्यो तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. आमी कालतेपणी मागता ह्यो जोडटे वात्यो हातान घेवन तुज्या नांवाची वाखाणणी करूंक वेताना तांचे वरवीं सुगुणाच्या रस्त्यान चलोवन अविनाशी उजवाडांत आमी पावोशें कर.
Cristo आमच्या सुमिया वरवीं बातयो घेवच्यो. आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडले, आपणाच्या गोपाक मोगान घेतले. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड, ओग्याचो काळो सोंपयलो ताणें, आन आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडले. आपणाच्या गोपाक मोगान घेतले. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड, आत्म्याचो. आमी आतां मोहिमा ही देवाक आर्गान दिवंक आनी सगल्या बरेपणा पासत आमी देवाक वाखाणटल्यो आनी मोहिमा गायतल्यो. मोहिमा देवाक उचोरकी, Uzwiak poznań amci jak ludko, i jak powinna miasta na ty, neba pacie mój my, Jezu Chrysta, eklos tu mówi. आमी गेले भाशेन दोन इंतिहासां मागता. पयले इंतिहासां जावन आसा ह्या कॉपेलाचे सगळे जिवे आसात ते कॉन्फ्रार तांकां बरी भलायकी आनी मेल्ल्या कॉन्फ्रांत भाव भयणांक सासणाचें सूख. आनी दुसरे इंतिहासां जावन आसा भितोरीन लोबो आमचो भावाचे पासत
जो कपेलाचो वावर ताणें सोंपयला आनी जाणें केला ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच मेल्ल्यांक ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक सासणाचें सूख आमी मागता. आनी आयज वाडदीस मनयता तांचेर आशिर्वाद घालुया. कॅन्डली आमची भयण तशीच आपलो वाडदीस मनयता, तशीच दुसरी आपल्याचो वाडदीस लग्नाचो दीस तांचेर बी देवन आशिर्वाद घालचो. आनी पिडेत आसा तांकां कांदरल्या सायबिडीन तांच्या मागण्या वरवीं विनोदीन बेगीनूच पेकोणी फावो करूंक तांचे पासत आमी मागता. आनी जोण एकल्याची आमची विनोदी आमी फुडें घालून एमिसांत वांटो घेवया. प्रार्थुया. सलपळबेदारा आनी सासूंचे देवा, आमचे मनशा स्वयं घेतिल्ल्या तुज्या एकल्या जोणीत पुताक आयच्या दिसा देव मंदिरांत बैठयलो. तेच परी काळजा मनान नितोड जाल्ली आमी तुज्या वैभवाक बैठलोली जावं म्हूण कालतेपणी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुताच्या दुर्गेसा वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासना. मलाकायस प्रभाताच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पोले म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्या तूं सोदताय तो ओचीत देव मंदिरान भितर सरतलो आनी ज्या कराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय हय तो येतलो अशें धोलबराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेतीचें आकटें आनी धोब्याचो कार. रुपे नितोल आनी निर्मोल करतल्या भाशेन तो आपल्या आसोनार बसतलो. लेवीचे पुता धुवांक तो निर्मोर करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना तीं जुडाची आनी जेरुजाल्याची भेटोनी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, कोण तो मैमवंत राजा? मैमवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. पोत्तून म्हणया, कोण तो मैमवंत राजा? मैमवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवंट्यानो, तुमचें माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवंट्यानो, तुमची तोरणां उंच उबारात. मैमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मैमवंत राजा? मैमवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मैमवंत राजा? तो सर्वेस्पर बोलिश्ट आनी निरादीक. झुजाक काळजीदार सर्वेस्पर तो. जबाब, कोण तो मैमवंत राजा? मैमवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवंट्यानो, तुमचें माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवंट्यानो, तुमची तोरणां उंच उबारात. मैमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मैमेवंत राजा? मैमेवंत राजा जो सर्वेस्पर. कोण तो मैमेवंत राजा? तो दोरबराचो सर्वेस्पर. मैमेवंत राजा तो. जबाब, कोण तो मैमेवंत राजा? मैमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. उदकारा उबी रावया. पोरजांक उजवाडटो उजवाड, तुजे पोरचे इस्रायलचो प्रताप.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमी तुमच्या लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तींत बरयलोलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तींत सांगलां त्या प्रमाणे कोवड्यांची जोडी ना जाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान माकलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरसांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिम्यावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतना उक्तीं जातलीं आनी एक तोर्साद तुजो आत्मो आसपास विंततली. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आन्ना नांवाची एक भाकणारीन आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. ती त्याच वेळार थंय पावून सोडून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुजाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगळ्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन बेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. सोम्याचें उतर हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोखाल बाबा पैननो, आयज आमी परब समरमता पवित्र सभेन
जेजूक देव तेंपलान भेटयल्लो त्या दिसाचो आनी सुरवात ह्या शुभ वर्तमानान ताची बारीकसाणेन आमी खबर आयकल्या हाचेर आमी नियाळ करतना खेरीत भाशेन आयज आमकांय एका दिसा देव मंदिरान भेटयलेली आनी त्या देव मंदिरान भेटयल्या त्या दिसा आमी बावतिजमाचो संस्कार म्हणून समारंभता आमकां हे भाशेन प्रेजेंटेशन इन द टेंपल आसना बट आमकां हाडटात तेन्ना पयलेच फावटी पवित्र सभेंत आमकां बावतिजमाचो हो संस्कार दितात आनी ह्या संस्कारा उदेशी मोगाच्या भाव भयणांनो आमी एके खेरीत भाशेन जें कितें आयच्या दिसाक जें जेजूच्या जिवितान घडलें लोक थंयसर जमलोलो तांकां कळोन आयलें की भुरगो हाडला हांगासर तो देवाचो पूत आनी हे सिम्यांव आनी आन्ना हांच्या ह्या प्रोफेता वजेशी कळोन आयलें पूण हाची बारीकसाणेन खबर करचे सुवातेर जें कितें आमी आतांच बारीकसाणेन आयकलां पवित्र पुस्तकांत आमच्या बावतिजमाची खबर करपाक चड म्हत्वाचें आनी तेन्ना म्हाका भाव भयणांनो ह्या बावतिजमाच्या संस्कारान कितें घडटा आनी कशे तरेन हें नवेपण मनशाक भितर नवेपणान मनीस भितर सोदता ताचेर एक ल्हानशी आमचो नियाळ आमी करुया आमी हांगासर सगळीं बसलेलीं आसतना समजुया चिंतात न्हू हांवें हांगासर एक बालदी हाडली उदकाची मुखार हाडून दवरली उदकाची बालदी आनी ते बालदेन हांवें एक सुण्याचो पेटो बुडयलो पूण भायर सोदतना भुरगें मनशाचें भुरगें कितें म्हणटलें तुमी तोटाक जातलें पयलीं हें कितेंच विचित्र कशें नवेंच कितें आनी म्हाका भाव भयणांनो हेंच नवेपण एके खेरीत भाशेन पवित्र संस्कारा बावतिजमाच्या संस्कारा उदेशी जाता आमी सुण्याचो पेटो घालिनात आमी सैमीक जिवीत घालतात आनी भायर सोदतना तें दैवीक जिवीत जाता हे एनॉलॉजी दिल्या पळय ती सारकी चालती सादी खऱ्यांनीच कितें घडोवन येता पळय तें उत्तम तरेचें तें मनशाच्या मनाक समजोवपाक ताका थाव मनशा लागीं ना पूण जें कितें घडोवन येता तें खेरीत भाशेन म्हाका भाव भयणांनो देवाची उत्तम कृपा त्या मनशाक त्या भुरग्याक फावो जाता हो संस्कार घेता तेन्ना कितें जाता एक खुणा दिश्टी पडटा उदकाची खुणा ते उदकाचे खुणेंतल्यान देवाची उत्तम कृपा ह्या भुरग्याचेर देंवता आनी जे सैमीक जिवितांत थंयसर हाडलेलें भुरगें तें देवाचें भुरगें जाता तर आमच्या पयल्याच दिसाक आमकां देव तेंपलान हाडली तेन्ना म्हाका भाव भयणांनो आमी सैमीक जिवीत कशें घेवन भितर सरलेलीं आमची आवय बापूय भायर सोदतना दैवीक जिवीत भितर घेवन आमी भायर सरल्यात तर हें व्हडतें देणें हें व्हडतें मानाचें देणें आमकां सगळ्यांक त्या दिसा फावो जालें आनी त्या दिसा म्हाका भाव भयणांनो जायत्यो वस्तू घडल्यो त्या कृपेच्या सागरांतल्यान एक पयले सुवातेर आमचें मूळ पातोक धुवन गेलें दुसरे सुवातेर आमी जेजूच्या जिवितान सारकीं न्हावल्या पवित्र सभा आमकां शिकयता आनी म्हणटा जेजूच्या जिवितांत आमी न्हावल्या द कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हे भाशेन ताचो उल्लेख करता आनी तिसरे सुवातेर म्हाका भाव भयणांनो आमी पवित्र सभेच्या घोराब्यान भितर सोदता वी बिगीन टू बिलोंग टू अ फॅमिली म्हणटच आमी सैमीक मनशां उरोना आमी देवाच्या घोराब्यांत भितर सोदता आनी हें अशें घडटा कित्याक आमकां देव तेंपल्यान आमच्या आवय बापायन हाडल्यान देवाक भेटोवपा खातीर आमचें मूळ पातोक धुवन वेता आमी जेजूच्या जिवितान नाथाव आनी आमी पवित्र सभेचे वांगडी जाता इतल्यान सोंपना म्हाका भाव भयणांनो एके खेरीत भाशेन ह्या कृपेच्या सागरांतल्यान
आमकां आमचे आख्खे जिवितांतले जे संस्कार आमी घेतले ताची सुरवात जाता आनी ही सुरवात घेवन ह्या संस्काराची पवित्र स्नानाच्या जेन्ना आमकां पयल्याच फावटी देव तेंपलान हाडली ह्या संस्कारा उद्देशी आमकां सगळ्या दुसऱ्या संस्कारांची देणी फावो जातात कित्याक वेगळ्या जाग्यांचेर वेगळ्या तरेन आमी वाडटा तशी वेगवेगळे आमकां हे संस्कार फावो जातलेत आनी ते प्रत्येक फावटी आमी इगोर्जेन भितर सरतले संस्कार घेवपाक तेन्ना वेगवेगळे तरेनी आमकां ही कृपा फावो जातली अशें जाल्यार म्हाका भाव भयणांनो आमकां ह्या बावतिजमाच्या संस्कारान देव तेंपलान धाडली जाल्यार वी कॉल इट द बर्थ सॅक्रमेंट्स मागीर आमी कोमन्यांव घेतली क्रिस्म घेतली ताका ग्रोथ सॅक्रमेंट्स आमी अशें पाचारता आमचे वाडे खातीर आमकां देवाचे कृपेन अदीक वाडपा खातीर आमकां भलायकी उणी जाता तेन्ना आत्म्याची तशी कुडीची म्हळ्यार आत्म्याची आमकां कुमसाराच्या संस्कारान देव घोटाय दिता पेकोवणेच्या संस्कारांतल्यान जेन्ना आमकां कुडीची भलायकी उणी जाता तेन्ना कृपेच्या सागरांतली आमकां ही कृपा देंवन येता आनी कमिटमेंट सॅक्रमेंट्स जेन्ना अर्द घेता ओ लग्न जातात म्हणजे हाचे सगळे आमकां हे कृपा मेळटली जेन्ना पयलेच फावटी आमकां ह्या देव तेंपलान हाडटात तर म्हाका भाव भयणांनो आयज ह्या महान संस्काराची आमी सगळीं वांगडी त्या खातीर आमकां अभिमान भोगोंक जाय वी हॅव गॉट टू बी प्रावड ऑफ दीस that we are participants in this great mystery of Jesus that we have been chosen आमकां देवान वेंचून काडल्यात आपल्या कृपेच्या सागरान न्हांवपाक the more and more we begin to realize this greatness that God has bestowed on us जितके आमी अदीक समजून घेता कोण तरेन देवान आमकां आपोवन आपल्या जिवितान मिसळ केल्यांत तितल्याच अदीक भोगतेन देवाची कृपा आमी अणभवंक पावतल्या दुसऱ्या सुवातेर म्हाका भाव भयणांनो जेन्ना आयज आमी ही परब करता जेजूच्या देव तेंपलान भेटयल्ल्या दिसाचो दोन घडण्यो ओ दोन म्हत्वाच्यो घडण्यो थंयसर आमकां दिश्टी पडटा इट इज अ मोमेंट ऑफ जॉय एंड इट इज अ मोमेंट ऑफ सॉरो अ मोमेंट ऑफ जॉय फॉर सिमियन आनी आन्ना जी वर्सां साडली तांणी वर्सांची वर्सां साडली होच तांचो हुस्को आसलो म्हाका सायबा जेजूक पळोवपाक दी इतकेंच तांचो उलो आसलो आनी होच उलो देवान शार्ती पावयलो आमचो उलो कसलो वॉट आर वी लॉंगींग फॉर आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत हो एक हुस्को आसाच आमी देवाक भोगूंक सोदता आमी मरना उपरांत आमी देवाक भोगूंक सोदता रूप भोगूंक सोदता भाग्यान पावलो आमकां शिकयता ते प्रमाणे हो आवंड हो म्हाका भाव भयणांनो आमचो सगळ्यांचो स्वर्गार वचपाचो देवाक रूप भोगपाक पूण तें कशें घडोवन येतलें आमच्या आतांच्या चालत्या जिवितांत आमी कशीं जियेता कशीं वागता कशे तरेन आमचे स्वभाव आसा आमी दुसऱ्या लागीं कशें जियेता कशे तरेन आमी वागता हाचेर तें धरलेलें आसतलें म्हणटच जे सिमियोन आनी आन्नान येवचिलें तांणी पवित्र पुस्तक सांगता आमकां तांणी सदांच देवाची भोजवण करूंक ती पवित्र सभेन वेतालीं आमी पवित्र सभेन पवित्र मंदिरान वचून रावपाची गरज ना आमचे घराबे आमी पवित्र मंदिर करूंक जाय आमचे घराबे आमी पवित्र मंदिर करूंक जाय आमचें जिवीत आमी पवित्र मंदिर करूंक जाय भाग्यान पावलो म्हणटा आमकां यू आर अ टेंपल ऑफ गॉड म्हणटच आमचें जिवीत हें पवित्र करूंक शिकूं आमचो घराबो आमी पवित्र करूंक शिकूंक जाय तेन्ना खऱ्यांनीच जें कितें आमी थंयसर जियेता आनी वागता तातूंतल्यान आमची पवित्रताय वाडटा म्हाका भाव भयणांनो आमी सगळीं घराब्यांतलीं मनशां आमी घराब्यान वाडटा आनी हेच घराबे आमकां देवान दिल्या आमकां पवित्र करपाक आमी आंज बोडवे न्हय स्वर्गासान देंवलेलीं मनशां न्हय आमी संवसारान जल्माक आयल्यान आनी फामिलींत आमी वाडटा म्हणटच फामिलीन वाडटना आमी कशे तरेन जियेता
ताचेर थारलेलें आसतलें आमचें पवित्रपण. म्हणटच आमचें गोराबे आमचें जिवीत प्रत्येकाचें होच आमचो आवंडो जावनी देवाक बगूंक. आनी हेंच मोगाच्या भाव भयणांनो दुसरे स्वातेर हांव म्हणटालो इट वॉज अ मोमेंट ऑफ सफरींग. सिमियोन मारयेक कोडीत केलें. आसपास तुजे सवे एक तोरसाद वित्तेली. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो जो मनीस आवंडेता ताचें जिवीत सगळेंच रोजी जायना, सगळें सारकें आसना. तें कोश्टांचेंय बी आसता, तें त्रासांचेंय बी आसता. ह्या त्रासांक ह्या कोश्टांक फुडो करूंक मनशान शिकूंक जाय. तेन्नाच जो तो कितें जियेता आपल्या जिवितांत वो आवंडेता आपल्या जिवितांत स्वर्गार वचपाचें हें कोश्टांतल्यानूय बी जाता, त्रासांतल्यानूय बी जाता. म्हण हाची ओळख आमी घेवन जियोंक चड म्हत्वाचें. आयच्या दिसा जेन्ना आमी परब समरमता पयले सुवातेर आमकां हो मान आसुनी की देवान आमकां विंचून काडल्या आनी ह्या मानांत आमी जियोंक हे व्हडविकेन आमी जियोंक वावरुया. दुसरे सुवातेर हो आवंडो जावन आमचो देवाक बगूंक, देवाक मेळूंक एका दिसा. आनी तिसरे सुवातेर हो आवंडो आमचो शार्ती पावतलो. आमच्या कोश्टां मरणांक, आमच्या कोश्टां त्रासांनी आमी कशी फुडो करता, गुणगुणून करता, हो देवाची येवजण म्हणून समजून घेवन करता. ताचे उद्देशी आमकां आमचो आवंडो शार्ती पावतलो. तर आयज हेंच आमकां देणें ह्या मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान आनी कृपा आमकां मागुया. आमी हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारतले. तुमचे लागीं जर तर हें पुस्तिका आसा आमी लांब आकारून जी भावार्थाची उच्चारणी आसा ती आमी म्हणटल्यो. एकाच देवाक सोद मानता, सर पवित्रार बाप तो, स्वर्गार आनी पृथ्वीचो, दिसत्या ना दिसत्या सर बसूंचो रोसणार, आनी एका सुमियाक जेजू क्रिस्ताक सोद मानता, देवाचो एकलो जोणीत पुतो, स्वरूप काडी आदी आत्मतान उजळ, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, कोऱ्या देवातान उजलो करो देव, तो देवातान जल्मला बापाच्याच सैबाचो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशां पासत आनी आमचे सुरवणी पासत स्वर्गार जावन तो देवलो. हांगासर मी मान वागयतले. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरीच्या उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंच पिराताक काल ताका खुर्सार मारलो. ताणें खोस्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनरुज्जीवन जालो, स्वर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची मेल्यांची मुसुबी करूंक वयोवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्या सोत मानता, सोमी आनी जीव दाता तो, बापा आनी पुता तांव निवजला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कात्रीक आनी दोन दुतां वरवीं सापडले पवित्र सेवेचे सोत मानता. बापाचे भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांचे पुनरुज्जीवनाक आनी सासणच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी भरता. तुवें म्हाका सांगलाय तशेंच तुज्या चाकराक आतां शांतीन वचूं दी. पवित्र सभेच्या वडिलांनी, पाप साहेबान, बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी म्हत्वाची भाव भयणांनी सगळे आडकोळी आनी प्रश्नां मदें देवाची खोशी पालूंक आनी आपले आपोवण्यांतल्यान पोरचे थंय बरेपण शिपडावंक बापाचें बोल तांकां मागुया.
सगल्या राष्ट्रां मुखार तयार केल्ली सोडवण म्हजे नदरेन हांवें देखली. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सेवेचें मोन आपणावन खंयच्याय धर्मा मोदें अंतर करिनासतना एक सारकें पोरजेक नीत आनी सेवा दिवंक बापाचो उजवाड तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं. आमच्या गोंयांत आनी समाजांत जायत्यो वायटाच्यो कोंड्यो चलतात. गोंयचें बरेंपण नश्ट करूंक जायतीं गुप्ती जोमे वावुरतात. जेजूच्या उजवाडांत हें नश्टपण नपयत जावंक आनी परतून गोंयांत शांती आनी संवस्काय वसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बापा ही मागणी पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, पोरजे इस्रायेलाचो प्रताप. सगल्या आमच्या फामिली पासत मागुया. आमच्या गोराब्याचे वांगडी आमचे नदरे मुखार सोंसतात, काळोखांत जियेतात, देवा सोरशिल्लीं पयस गेल्यांत. जेजूच्या उजवाडायतल्या उजवाडांत तांचें जिवीत नवें जावंक आनी जेजूचो प्रताप तांचे कडल्यान फांकल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवाची मोजत तांचेर आसली. आयचें हें मीस भेटयलां सगल्या जिव्या आनी सोपून गेल्ल्या कोंफरात भाव भयणाच्या इंतेसां पासत. तशेंच वितोरीन आमच्या भावान हे कोपेलाचें बांदकाम आनी सुदारण करून सगलो खर्च केला आनी आपलो वेळ दिवन आनी तोकोस घेवन हें कोपेल सोबीत आनी नवें केलां. तांचेर सगल्यांचेर आनी ताचे फामिलीचेर आमी कांदेलारिया सायबिणीचो आशिर्वाद आनी बेसांवां बापा लागीं मागुया. केरीत भाशेन आयज ह्या कोपेल्यांत जातोल्या समितीच्या वेंचणुके पासत मागुया. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन देव मोगान आनी सेवेन वावुरतल्या वांगडी निवडून आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमच्यो कास्की देसांव कांदोलिया सायबिणीची विणवणीन देवाक उबारया. बोदळ बापा जिमागड्या मी बल्ल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गरजो आमचे मन तुजे जाणवाईन बरेपणान बरें ते आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सिम्या वरवीं. आमेन.
उभी राहूया. म्हजे बाबा हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी बरी शुभेच्छा सर्वेस्पोर म्हणून केली. सर्वेस्परा तुज्या एकल्या जोडीत पुताक खोत नासलेली शेळयेक संवसारान जिवीत दिवचे पासत भेटोवंक तुजी कशी जाली. तर आई संतोष बरी जालेली पवित्र सभा भेटयता ती दाना तुका मान म्हूण आमी मागता. तूं जी येताना राजभर चलयता आयज सासणच्या सासना. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी न्यू जबाब घेतलो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा स्वल्प विदारांनी सासनाच्या देवा स्वल्प काणीन सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो रितीचो आमच्या फायद्याचो. तुजो सोमसारको सासनीक पूत आयच्या दिसा देव मंदिरान बेठो वयलोलो. पोरसांक उसवडायतलो उसवाड तुजे पोरजेचो इस्रायलाचो प्रताप पवित्र आत्म्या वरवीं परगोट जालो. देखून तुजे सोडवणीक पावून आमी संतोशान वेतावती. देवदूता आनी सदां भक्तां सांगाती तामोन आसतना तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्वरा करसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कौश मरून सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाचोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी तें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसुणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबरां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी दुसरो जबाब गायतले. बाबार्थाचो घोट सोम्या आमी खाता
आशीतले पियेता तितले पावटी तूं बरो दिसोर तुझे मरण परगटा देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स पडयता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या बोरवी एकठांय कर म्हूण आमी कालती कायन मागता. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लियाव आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचोय उगडास कर. तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोडकाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर बोलवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बावतिजमा वरवीं आमी सगळ्यांनी उजवाड घेतला. होच उजवाड आमच्या जिवितांत सदांच हे संवसारांत यात्रा करतना ह्याच उजवाडान आमी चलूंक आनी एका दिसाक सुर्गीचो उजवाड आमी जण एकल्यांनी भोगूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वाडांतली आमकां निवार. दोये कोण्या जिवितांत सवस्के आमकां दिसुकेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बोरभाशन ओतरेकल्याक आमकां तुज्या काकृती सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकातांती वाटाय. कित्याक स्वटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाताचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तुका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभूत चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. एकामेकाक शांती दियात. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिडेच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सोम्या तूं मोचे कोलायो म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हेक पडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पुरा क्रिस्तान आतां दोरचें भाग मेळो पुर्यान मरण देखचो ना म्हूण सिबावांक दिल्ली बासावणी पाळून ताचे ओत्रेक तुवें बागोयले. आमी शेलोल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजे कृपे आमचे ताई संपूर्णायक पावय अशें आमी सुमयाक मेळूंक वेतोली सासणच्या जिविताक पावूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. अशें बसुया. फादर मॅवरीक तशें फादर रँडल आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक एक कुशळ बरीत परब हांव येता. हॅपी फेस्ट टू यू. आमी जाणा तुमकां कोणी सोय ना कित्याक आमची फेस्त केन्ना ऑन द 15th फॉलोइंग संडे बिफोर एस वेनसडे. पूण आयज आख्ख्या संवसाराक कांदेल्या सायबिणीची परब न्हू. तर कितें भाशेन हांव दिनवासूंक सोदतां. जे भाशेन तुमी आयकलां वितोरीन लोबोन ताची फॅमिलीक ह्या कॉपेलाचें रेनोवेशन केलें. तशे फावटी आमी जेन्ना दिता तेन्ना इगोजेक वी जस्ट गीव द मनी एंड गो. पूण भितरल्यान आपणाक खूर्द हांगासर उणेंच 10 म्हयने 10 months हांगासर आपूण सुपरवायज केलां काम. आनी हाका लागून तुमी पळयलां हो वावर आपलो वेळ दिवन आनी आमी जाणा जो वावर आमी देवाक दिता देवा पासत करता. देव आमचे रिणांत रावना. देव ताका ताच्या फॅमिलीक तेच भाशेन सायबिणी कांदोल्या सायबिणीचे मजतीन आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. हें कॉपेल तुमकां खबर आसा ही स्वात भोव ओसऱ्यांची स्वात. जायत्यो जायत्यो मिलाग्र्यो तुमची मागणी हांगासर सायबीमा आयकता. आनी हे निमतान आमी हांगासर पयलें सोनवराचें देवासांव फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन हांगासर सुरू केल्लें. सुमार 2 वर्सां जालीं तें बंद आसलें कामाक लागून. आतां परतून ह्या सोनवाराक 7 तारखेर आमी सुरू करतले दुसऱ्यांक सांगचें. आनी वॉट इज फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन? इट इज अ डिवोशन टू द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी. सायबीण मायन खूब मागलें मारिया फातिमा सायबिणीन दिसली पडली तेन्ना भुरग्यां सोबें सिस्टर लुसिया स्टार्टेड डिवोशन. तशेंच जेजूच्या काळजाचें देवसांव सेक्रेड हार्ट ऑफ जीजस तेंय बी देवान जेजून मागलें. दीस आर द 2 डिवोशन जीजस एंड मादर मेरी देमसेल्फ आस्ड. मनशांनी तें घालूंक ना. तो देवान जर तर मागलां आमी पाळूंक जाय. तर तुमी दुसऱ्यांक सांगचें. हांगासर आमी 9:30 ते 1 पर्यंत आमी दर सोनवाराचे पयल्या सोनवाराचे हांगासर मेळटात. तर ह्या सोनवाराक आमी सुरू करतले चालू करतले आदल्यान सावन चालू करतले. आनीक आतां आमचे ह्या कॉपेलाची समितीची प्रेसिडेंट तशेंच मेंबरांची आतां विष्णू इलेक्शन्स म्हणजे वी जस्ट प्रोपोज देयर नेम्स. दिस आर नॉट इलेक्शन बिकॉज द बिशप्स हाऊस इज द फायनल ऑथॉरिटी टू इलेक्ट बट वी जस्ट इलेक्ट प्रोपोज द नेम्स. आतां मीस जाल्या उपरांत तुमकां च्या पाणी आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. स्नॅक्स आसा तुमकां सांगलां तर स्नॅक्स आसतले ते जातकच तुमी ओन्ली मेंबर्स ओन्ली दोज हू आर मेंबर्स रजिस्टर्ड मेंबर्स दे वील वेट फॉर द इलेक्शन्स. हांव दिनवासा फादर मॅवरिकाक हांगासर ताकाय बी कांदेल्या सायबिणीचीच भोगती आसा आनी 2 तारखेर तो येता हांगासर ताच्या वावराचेर. तुमी जाणा तो कारितास आसा डायरेक्टर. ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालता. आनीक फादर रँडल
Father Randall जावन आसा पिलार संस्थेचो यादनीक. He has done studies on the architecture, and this chapel is one of the chapel with ancient architecture. तुम्ही जाणात भितर ताका 8 sides आसात, 8 sides. It is called octagonal. So it has a special architectural value. So Father Polius Paut ह्या कॉपेलांत आयला, and maybe he will write on his book afterwards. कशी भाशेन ह्या कॉपेलाचे डिस्क्रिप्शन आनी दुसरे वस्तू. आमी नोवेना सुरू करतले 7 तारखे सावन, 6 तारखे सावन, फर्स्ट फ्रायडे, थर्सडे 5 तारखेर माडी 4:45 मीस, आनी उपरांत 6 तारखे तावन 5 वरांचेर जावन तेज सो दुसऱ्यो रिती भुक्तीच्यो, आनी 5:30 आमचे मीस येतले नोवेनाचे. परब जावन आसा 15 तारखेर सायबिणीची 3 मिसां. पयले मीस 7 वरांचेर, दुसरे 9 वरांचेर हे पोरबेचे मीस, आनी तिसरें 12 वरांचेर. 12 वरांचेर बो करून आमचे दुसरे धर्माचे आसात हिंदू भाव तांकां, म्हणजे तेय बी येतात ते मिसाक. तो आदींच फुडें तुमी सांगचें दुसऱ्यांक. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन उजवाडांत तुमी आसूंक तुमकां धाडटा. देवाचे परोपकार